नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वास्कोच्या दाबोळे प्रभू वायलेटा कॉलनींतल्या लोकांनी मंत्री माविन गुदिन्होक उदकाच्या प्रश्ना वयल्यान आतां खबरो विस्तारान. वास्कोच्या दाबोळे प्रभू वायलेटा कॉलनींतल्या लोकांनी सोमारा मंत्री माविन गुदिन्होक उदक प्रदूषणाच्या प्रश्नाक लागून भेट दिली. 15 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन मंत्री माविनान दिलां. कॉलनींत जावपी उदका पुरवण ही तरेकवार खात्यांचें निंबून आसता. सगळ्या खात्यां मदीं समन्वय सादपा खातीर SOP तयार जातली अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांगलें. मजगतीं सरकारान ह्या उदकांत क्लीन चीट दिल्या तरी बोरवेलांतल्यान दूशीत उदक पिवपाच्या उदकांत भरसून घेतात असो सणसणीत आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस हाणें केला. वायलेटा एक व्हडलो इश्यू आसलो. इट वॉज अ सिंपल इश्यू ऑफ वन STP नॉट फंक्शनिंग, बट इट हॅड अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट ऑन पोल्युटिंग ग्राउंड वॉटर, ऑन पोल्युटिंग द बोरवेल, on polluting the water which goes to them, potable water for drinking. All those issues were there. And then for some reason there were so many agencies involved that particular coordination which has to happen between department to department in resolving the issue took little time. That's why I said best I call the meeting, I call them also and thresh out whatever is there. There was some little problem perhaps between the builder and the residents themselves, because there were other issues as well. But I was able to resolve and make them agree on a common program where everybody, the colony problem of water contamination gets solved. It is a long-term solution and there will not be any sort of pollution in the future. So everybody was satisfied at the end of it all. Within 15 days time, he will set the STP right. And if excess capacity is required, he will even install more additional capacity. Tinga contaminated water 15 दिसा उपरांत प्रश्नच येवपाना इतले हांव जाणा. It is not one department which is responsible. There are so many departments. Water resources is there, water supply department is there, pollution control board is there, executive engineer is there, panchayat is there. So many, somehow sometimes coordination does not come, even though we are a small state. It is an area of one colony. And I wanted to resolve it precisely because there have to be certain SOPs that have to be followed in future as well. दुसरे कडेन कितें प्रॉब्लेम जाले हेच आमकां करचें पडटलें आनी शॉर्टस्ट पॉसिबल टायमान ते सॉल्व जातले. जें पळय घरांनी उदक येता तातूंत ई कोली आनी सगळें फिकल हें पासून मेवलां. ते कित्याक मेवलां? देर इज अ रिजन. कित्याक PWDचें पळय उदक टँकीन येता तातूंत बिल्डर बील आपणाचें साल्वार करपाक बोर इलिगल बोर पळय मारलेली ताणें तें उदक काडटा. तें उदक खंयचें? तें उदक ग्रावंड वॉटर. आनी इतलीं वर्सां ताजी STP फेल जाल्ली. ती STP फेल जाल्या म्हूण सुवेज टॉयलेट उदक सगळें तें जमनीन गेलां आनी तें उदक तूं काडटा आनी उदकाच्या पियोवपाच्या टँकीन मिक्स करता. फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द करपाचे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक गोंय काँग्रेस उमेदवार केतन भाटीकारान सर्वोच्च न्यायालयाक आव्हान दिलें. तशेंच भारतीय वेंचणूक आयोगात विरोधात याचिका दाखल केल्या. ह्या सप्तका भितर सुनावणी जातली. एकवीस ते 25 एप्रिल मेरेन जावपी लयराई देवीचे वर्सुकी जात्रेत सरकारान दिल्ले सगळे नेम पाळटले. दोंडा सयत सामान्य भक्तांक देवीचें दर्शन घेवपाक परवानगी आसा, पूण फक्त दोंडा खातीर आशिल्ल्या धार्मीक विधीत हेर लोकांनी वांटो घेवन गर्दी करची न्ही असो उलो देवस्थान कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी केला. सोमारा पणजेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार भास्कर गांवकर, आतिश गांवकार, दयानंद गांवकार, वासुदेव गांवकार, प्रकाश गांवकार आनी हेर हजर आशिल्ले. फाटल्या वर्सा जाल्ल्या दुर्घटनेक लागून अंदू जात्रेक भक्तांक प्रवेश मेळचो ना असो गैरसमज पातळ्ळा. पूण अंदू लेगीत सगळ्या भक्तांक देवीचें दर्शन करपाक मेळटलें. फकत दर्शन घेतना कांय नेम पाळचे पडटले. जिल्लोधिकारी कार्यालय, पुलीस, येरादारी, भलायकी खात्यान दिल्ल्या सगळ्या सुचोवण्यांक कार्यकारी मंडळान पाळो दिला.
भक्तांक झिगझॅग पद्दतीच्या लायनींतल्यान जात्रेत सोडटले. हे खातीर पुलिसांची नेमणूक जातली. सामान्य भक्तां खातीर तशेंच जोडा खातीर वेगवेगळे मार्ग आसतले. देवस्थान कार्यकारी मंडळान 13 ते 14 लाख मोडून जात्रे वेळार वाठारांत नदर दवरपा खातीर 92 CCTV कॅमेरा बसयलात अशें तांणी सांगलें. दुकानांक लागून रस्ते अरुंद जावचे न्हय हे खातीर अंदू फकत 34 दुकानांकूच परवानगी दिल्या. हातूंतलीं 9 दुकानां होमकुंडाच्या वयल्या भागात आनी 25 दुकानां देवळाच्या फाटल्यान आसतलीं. सरकाराच्या सुचोवण्या प्रमाण आमी बॅरिकेडाचें कामूय सुरू केलां. जात्रे पयलीं हें काम पुराय जातलें. सभा मंडप सोडल्यार हे सुवाती वेळार कसलोच बोवाळ जावचो न्हय हाची जतनाय भक्तांनी घेवची. उत्सव आसा पळय आमचो तो 12:30 आमची चिरा भायर सरता. चिरा मुड्डेर वयता ती. मुड्डेर चिरा गेल्या नंतर थंयसर जे धार्मीक विधी आसता रिच्युअल्स जे धोंड आंगोवपाचे आसता विधी तो सादारण 8-8:30 पासून चलता. त्याच्या नंतर मागीर 8:30 देव आमच्या मंदिरांत करतात असं करता येता. म्हणजे चिरा मागीर काही धार्मीक विधी आमचे बाकीचे आसता. थळबडणी आसता, आरती आसता, मागीर गाराणे आसता. ते जाल्यानंतर देवीचो कळस आसा पळय तो मुर्डेर वयताना होमखंडात आहा न्हू तो होमखंड प्रज्वलीत करता आनी मागीर ते रातभर उदकाचें मुर्डेर जे मूळ स्थान देवीचें आसा थंयसर स्थानापन जाता. सकाळी पहाटे पुजा जाता तेजी. पूण तेच्या मदीं 12-1:30 एकाच्या दरम्यान 12 उजो घालता 11:30-12 दरम्यान उजो घालता प्रज्वलीत केला. पूण त्याच्या नंतर जे साधारण 1:30च्या दरम्यान धोंड वाजपाक कमेस जाता ते होमखंडांत. सगळे धोंड भर वयता म्हणसर 4:30-5 जाता. आणि 4:30 ते 5 जाले काय ना मागीर कित्याक सगळे धोंड जाले सोंपल्या नंतर मागीर देवीचो कळस देवी आसा पळय ती होमखंडांतून वचपाक येता. आणि त्या दरम्यान कितें आसा एक आमचें हें आसा रिच्युअल्स आसता ती तेका पेरणे म्हणटा. भरसावणी अशें म्हणटा आमी तेका. पेरणे म्हणजे पेरणी आमचो जो देवस्थान सेवेकीत आसा तो पेरणे म्हणटा. म्हणजे देवीचे सगळे गुणगान करता त्याचे सातू भयणीचे आनी भावाचे. आणि त्याच्या नंतर देवी आमची होमखंडांतून पार जाता. आणि त्यानंतर ते सवारी तो साधारण पयलींचो तो कार्यक्रम आसता. म्हणजे कितें आसा की ह्या परिस्थितींनी ह्या सगळ्या परिस्थितीक पळयता जर न्ही रस्त्याक आमच्या स्लोप आसल्या कारणान बॅरिकेडींग शक्य ना. तो फाल्यानूय शक्य ना. फक्त आमी बॅरिकेडींग वेवस्था केल्या तितून सरावंडींग देवळाचें आसा बॅरिकेडींग केली आसा. आणि ते म्हाका 16 इन्स्टॉल करतले. 18th ऑफ दीस मंथ म्हणजे एप्रिला पर्यंत ते बॅरिकेडींग कंप्लीट जातलें. आणि ते झिगझॅग म्हणजे क्यू मॅनेजमेंट केला द डायरेक्शन ऑफ द गव्हर्नमेंट म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंट आणि कलेक्टर. आणि त्या प्रमाणे ते 2 वाट दवरलेले. 2 वाट कुठे दवरल्या एक धोंडा खातीर आणि एक जनरल पब्लीक आसता पळय डेवोटीज तेंच्या खातीर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. काजूर केपें हांगा आपल्या इश्टिणीच्या घरा पार्टी करपाक गेल्ले कडेन पिस्तुलाची गुळी लागून तरणाट्या चलयेक जाग्यारूच मरण आयलें. तन्वी घाडी अशें मरण आयिल्ल्या चलयेचें नांव. चलयेच्या इश्टा कडल्यान चुकून पिस्तोलांतल्यान गुळी सुटून ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात केपें पुलिशेन तिचो इश्ट दुबावी श्वेत गावडे हाका अटक केला. फुडलो तपास सुरू आसा. काजूर केप्यां आपल्या इश्टिणीच्या घरा पार्टी करपाक गेल्ल्या घाडीवाडा सुर्ला वाठारांतल्या तन्वी घाडी ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्या चलयेच्या मानयेक पिस्तुलाची गुळी लागून तिका जाग्यारूच मरण आयलें. आयतारा दनपारा ही दुर्दैवी घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण श्वेत गावडे आनी तन्वी हांच्या साखळेच्या इश्टिणीक काजूर केपें हांगा लग्न करून दिलें. तिच्या घरा ही दोगांय गेल्लीं खंय. त्या इश्टिणीच्या घरा आशिल्ले पिस्तूल दुबावी श्वेत हाचे कडेन आशिल्ले. तो पिस्तुला वांगडा खेळटालो तेन्ना चुकून ताचे कडेन आशिल्ल्या पिस्तुलांतल्यान गुळी सुटून ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. हे विशींची म्हायती मेळ्ळे उपरांत केपें पुलिशेन दुबावीत श्वेत हाका अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. रोबोट व्हेकल आसली पेट्रोलिंगा आसली ते सेक्शन येतली एक गाडीन तांकां हाडयलो आनी इन्सिडंट सांगलो. ती गाडी त्याच गाडयेंतल्यान तेका इंजर्ड कोण आसले घेवन येताले हॉस्पिटलान. सो तेंच्यान सांगले नंतर तेंच्यांनी आमची गाडयान तेका रोबोटान शिफ्ट केलो आनी हॉस्पिटलान हाडलो. हॉस्पिटलान हाडटकीर तेका डॉक्टरान ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो. मागीर विचारपूस केली तेन्ना कळ्ळें की त्या चलयेचेर तेजोच बॉयफ्रेंड आसा त्या बॉयफ्रेंडान तेजेर गनशॉट फायर केल्ली आनी तेका लागून तेजी गळ्या हांगा इंजरी जाली. सो त्या इंजरीसान ती
एक्सपायर्ड जालें. खंय जालें इन्सिडेंट? हो काजूर जालो इन्सिडंट. ही एक 4-5 जाण फ्रेंड्स सगळीं मेळून तेजी एकट्याची भयणी घर आसा पळय त्या भयणी घरा कडेन कितें तरी काम आसून ती काम करपा लागून गेल्ली. काम करता करता तेंच्याच घरान ते फायरआर्म आसले तेंच्या फॅमिलीचे. सो ते फॅमिलीचे ते फायरआर्म घेवन ती हँडल करता आसतना तेणी तेजे बॉयफ्रेंडान तेजेर पॉयंट आवट केलें आनी फायर केलें. मग ते सध्या डेड जालो. हय डेड जावन तेजी आतां बॉडी प्रिजर्वेशन धाडली आसा आनी बाकीचे आमचो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसा तो चालू आसा. फायरआर्म ते हे भरता ते कसले ते अजून आयडेंटिफाय जाले ना. सो ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकर. आयतारा घडिल्ल्या 2 घडणुकांनी 3 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. केपेच्या खनगणी दर्यादेगेर बुडून भयण आनी भावाक मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर भिरोंडा सत्तरीत म्हादय न्हंयत बुडून एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. नेमकें कितें घडलें पळोवया पुरात बातमी. हालीसराक दिसपट्टे बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. केपेच्या खनगणी दर्यादेगेर एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कुडचड्या सावन एक फामील खणगणी दर्यादेगेर न्हावपाक आयिल्ली. ह्या वेळार न्हाता न्हाता उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान एकलो 10 वर्साचो भुरगो बुडपाक लागलो. ताका वाटोवपाक ताची भयण गेली पूण तेंय बी बुडपाक लागलें. ताका थळाव्या लोकांनी उदकांतल्यान भायर काडून हॉस्पिटलांत व्हेलें पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयलें. ह्या भाव भयणाच्या मरणाक लागून तांच्या घराब्यांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. I have no idea about what went on over here. I had just come back from on top after taking a payment. And once I came back over here, the lady was being pulled out of the water. And after looking at her, I wanted to immediately start CPR on her, but there's already a crowd forming. So I saw the lifeguard over there. I went and I called him. There were around 50-60 people over here. I said, someone go call the lifeguard. No one was taking initiative. No one went. No one did anything. I ran from here to there. Went I called the lifeguard. After calling the lifeguard back, there were already some 2 nurses over here. They already started CPR. And after coming back home, after a few minutes, a lady comes to me and tells me there's another boy in the water. I was having my phone and my wallet with me. I gave that to the boy, my helper over here, and I immediately jumped into the water. And I know where the point might be deep over here, so I went somewhere deep over there, and I found a boy near my legs. I grabbed him, pulled him up, and brought him to shore over here, and then they started CPR on him. So then what happened after that? Then they were doing CPR. There's a lot of chaos going on over here. We tried clearing the whole crowd because the nurses were already there. They were actually doing quite well, and they knew life-saving techniques. So we stayed away. We just were doing crowd control over here, pushing the crowds away. Very. So then ambulance was killed. The ambulance doesn't reach here in time. The cops also won't reach here in time. So one of the guys always said he would take initiative to take the girl and the boy away In hospital. in the hospital. मजगती भिरोंडा सत्तरीत म्हादय न्हंयत बुडून एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. ह्या तरणाट्याचें नांव रजत काणकोणकार आसून तो गोवा वेल्लाचो आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक भुरग्यांचो पंगड भिरोंडा पिकनिकेक गेल्लो. रजत बुडटा तो पळोवन थळाव्या लोकांनी ताका वाटोवपाचो यत्नूय केलो पूण तो मेरेन रजताक मरण पाविल्लें. भिरोंडा सत्तरी हांगासर उदकान बुडोवन एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार भिरोंडा सत्तरी हांगासर म्हादय न्हंयच्या पात्रान कांय जाणांचो ग्रूप गोवा वेल्ल्याच्यान पिकनिकेक आयिल्लो आनी जेन्ना सकाळच्या वेळार हे पावले तेन्ना तेंच्यांनी न्हावपाचो आनंद घेतलो. तशेंच जुवल्या नंतर सुद्दां जे तेंचो ग्रूप आसलो हे न्हाताले आनी तेतून रजत काणकोणकर ह्यो 21 वर्साचो तरणाटो गोवा वेल्ला हांगातलो ह्यो न्हाता न्हाता थंय उदकान बुडलो आनी हेजी जेन्ना तेका ते थळावे लोक आसलेले तेंच्यांनी तेका काडपाचो प्रयत्न केलो पूण तो तेच्या हाता लागूना. जे म्हादय न्हंयचें पात्र आसा हें खोलवर आसा आनी तेका लागून हांगासर खुबशी दुर्घटना जालेली आसा. हे वेळार वाळपी अग्निशमक दलाक हेची म्हायती दिल्या नंतर जवानान थंय तातडीन वचून तेका काडपाचो यत्न केलो. मात एकूण 1.5 तासाच्या प्रयत्नान जो रजत काणकोणकराची जी बॉडी आसा ही तेंच्या हाताक लागली आनी तेका वयर काडल्या नंतर पयलीं तेंच्यांनी वाळपे आरोग्य केंद्रांत तेका हाडलें. तेजे मागीर GMCन फुडल्या पोस्टमॉर्टमा तेजी बॉडी व्हेलेली आसा. जो भिरोंडा सत्तरी हांगासर जी म्हादय जी पात्र आसा हे खोलवर आसा आनी हेज्या पयलीं खुबशी दुर्घटना जालेली आसा. काल परत असो एका तरणाट्याक मरण आयिल्ल्या कारणान लोकांनी चिंता व्यक्त केली आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
गोंय उदरगत महामंडळान कांपाल पणजे 3 दीस काजू फेस्ताचे 4थे आवृत्ती आयोजन केल्ले. राज्यातल्या काजू उद्देगाक चालन दिवपा खातीर आनी थळाव्या शेतकारांक जागतीक थळाचेर वळख मेळून दिवपा खातीर हे काजू फेस्त आयोजीत केल्ले. हो महोत्सव फक्त मनरिजवणे खातीर न्हय तर काजू उत्पादक, प्रक्रिया उद्देग आनी गटाक सशक्त करपा खातीर एक प्रभावी मंच थारता. 10, 11 आनी 12 एप्रिल अशे 3 दीस काजू फेस्त दबाजान जाले. मोल्या पळसकट्टा पार्सेकल फूड्स कंपनीची पळोवणी करपाक आयिल्ले पंचायत सचिव आनी कागाळदारांक कंपनीच्या धनयान भितर घेतले ना. सरकारी अधिकाऱ्यांनी पळोवणी करची, मात कागाळदारांक भितर घेवचो ना अशी भुमिका कंपनीच्या धनयान घेतली. देखून पळोवणी करपाक दिवंक नाशिल्ल्यान कंपनी आड FIR नोंद करतले म्हण पंचायत सचिवान सांगिल्ल्याचें कळटा. मोले पळसकट्टा पार्सेकल फूड्स कंपनी आड थळाव्यांचे 11 दीस जाले आंदोलन सुरूच आसा. सोमारा थळावी पंचायत तशेंच कागाळदार पार्सेकल फूड्स कंपनीची पळोवणी करपाचे आशिल्ले, मात कंपनीच्या धनयान तांकां पळोवणी करपाक आडायले. सरकारी अधिकारी आसा ताका भितर वचून पळोवणी करपाक परवानगी दिता, पूण कागाळदारांक भितर घेना अशी भुमिका धनयान घेतली. मात पळोवणी करपाक दिवंक नाशिल्ल्यान कंपनी आड FIR नोंद करतले म्हण पंचायत सचिवान सांगिल्ल्याचें कळटा. कॉपी टू केल्ले आसा न्हू, कशी रिटर्न दी म्हणटा तशें कशें दिवपाक शकता. ऑलरेडी कॉपीचेर नांवां मेन्शन करून तुमी ताका दिला. आतां तुमचें एक्शन कितें आसा मुखार? आता आम्ही हायर ऑथॉरिटी कडेन डिस्कस करून सांगला न्ही, तेजेर FIR घाल म्हणून ऑब्स्ट्रक्शन हें केलां म्हणटना, म्हणजे सायड इन्स्पेक्शन करपा खातीर, म्हणजे जे कंप्लेनंट आसा पळय तांकां तो अलाउड करिना. ओके, म्हणजे आतां तुमी FIR आमी FIR करतले. आतां आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेले न्ही, ते आमकां एलाव करून ना. 2 कोण कंप्लेंटर आसा तांकां तो भितर एलाव करिना. हे कितें तरी हेतून दिसता न्ही आमकां फॉल्ट. मग तो कायद्यान आसा न्ही जाल्यार आमकां भितर घेवपाक जाय. तेणी कंप्लेनीन कोण ज्यो पंचायतीन दिता न्ही ताका घेवपाकूच जाय न्ही. तेणी कित्याक करिना तो? हे म्हाका आमकां हे गांवाक न्ही कळपाक जाय. तेचे त्रास म्हटल्यार आमी सांगीत आसा तो स्मेल कितें करता न्ही, सामकें आमकां जेवपाक जाय न्ही. इतले उलटी सुद्दां जाता. राती फूल तेचो प्लांट चालू आशिल्लो. राती बसून चालू यस राती सुद्दां आशिल्लो तेचो. इन्स्पेक्शन कशें आशिल्लें, डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यान BDO हे केले, मार्क केल्ले. तांच्यांनी तशें इन्स्पेक्शन म्हूण केल्लें, लोकांक कंप्लेनाक घेवपाक तेंच्यांनी कांयच दिवना. तशेंच तेंच्यांनी BDOंतल्यान मागीर BDOन मार्क करून ती पंचायतीक दिली. तांच्यांनी तशें थंय कांय मेन्शन केलें कंप्लेनाक घेवपाचें म्हणून. पूण पंचायतीन ती मागीर बरयली कंप्लेनंटाक 2 कंप्लेनंट येतले. आतां तेजी पंचायतीक सेक्रेटरीक सांगलें तुमी बरोवन दिया, आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून. हांव घेता म्हणून ते रेडी ना. BDO घेताले, BDO रेडी ना. हांव घेना म्हणून हांव सांगून ना. डिपार्टमेंटान हांवें सांगलें तुमी एनी टायम हे करा. ते लोक कोण ऑलरेडी ते मॉब तांकां आतां येतले, फाल्यां सकाळीं कितें मोडतोड करतली, कोण जिम्मेदारी घेतले म्हणून सांगलें. PIक सांगलें, PI तूं जिम्मेदारी घेता जाल्यार हांव म्हणलें सोडटा. PI म्हणटा आपूण घेना जिम्मेदारी. ती आतां तांकां कशें खबर हांगा भितर कितें इलिगल आसा तें, तांकां कशें कळ्ळें, ते कशें सांगता इलिगल म्हणून. ते पळोवन मागीर सांगताले इलिगल म्हणून. तांकां जर खबरूच ना कितें आसा म्हणून, ते कंप्लेनर जर भितर येवकूच ना, ते कशें सांगू शकता आमचें इलिगल म्हणून. दिला आनी सगळें आसा न्ही, जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका पंचायतीन बंद करचें न्ही. सगळें आमचे कडेन आसा. चड ना म्हणटा जाल्यार पंचायतीन म्हाका बंद करचें न्ही. हांव बंद करपाक रेडी आसा. पंचायतीन करचें, डिपार्टमेंटान बाकीचे कोण आसा तेंच्यांनी करचें. लोकांक कोणें कायदो दिला हें करपाक? पंचायतीन लोकांक हें केल्या, गुंडा दवरल्या. पंचायत म्हणटा तुका खंय फक्त फूड प्रोसेसिंग मागीर करून तांकां बंद, ते कित्याक करना तर अशें जर ते म्हणटा. आयज पंचायतीन हांगा इन्स्पेक्शन दवरिल्लें, पंचायत आनी कंप्लेनर इन्स्पेक्शन दवरिल्लें. पूण आयज इन्स्पेक्शनाक BDOंतल्यान हांगा गांवचो आयिल्लो, जो JE आहा तो आयिल्लो आनी इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरिल्लें. पूण इन्स्पेक्शनाक जी मेन गेट आसा ते मेन गेटीरूच पार्सेकर जो आसा मालक तेणी हांगा तांकां आडोवन दवरिल्ले. ते म्हणटा आमी गव्हर्मेंट जे आसा तांकां सगळ्यांक ऑथॉरिटी दिता, पूण जे
हे आसा कंप्लेनर आसा तांकां दोगांकूय आपूण भितर घेयना, भितर घेता तुमी बिडओ कडल्यान बरोवन हाडना, कोणा कडल्यान बरोवन हाडा अशें तो म्हणटा. पूण आतां ह्या संदर्भांत सेक्रेटरी बी कोणाक भितर घेतलेले ना आनी कोणूच गेले ना. आतां सद्या सेक्रेटरी जे आमी विचारले त्या सेक्रेटरी आमी तेंचेर FIR घालता. मोठ्या प्रमाणान हांगा पुलीस फोर्स आसा, पुलीस फोर्सासून सुद्दां हांगा कांय सेक्रेटरी सुद्दां भितर गेले ना, कंप्लेनराक गेले म्हणून तोय भितर गेले ना. हें आतां आंदोलन हांगा तीव्र जावपाची शक्यता आसा. गोमंतक TV खातीर मुलेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांतले सगळे खणकाम हे कंत्राटी तत्वाचेर दिवपाचे सरकार आनी खणवाल्याचो यत्न आसून जो मेरेन गोंयांत पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स खणवाले आसात तो मेरेन गोंयांत खणकामगार बेकारूच उरतले अशें पुती गांवकर सांगता. गोंयांत कामगाराक कंत्राटी तत्वाचेर कामाक घेवंक शकना असो कायदो आसा. ह्या विशींचें निवेदन जिल्लोधिकाऱ्याक दिलां. डिंगणे सुर्ला हांगच्या कामगाराक बेकायदेशीर पद्दतीन सेसा रिसोर्सीस ह्या कंपनी कडेन भायर काडले. ताका परतून कामार घेवपा खातीर सरकारान कंपनीचेर दबाव घालचो म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ल्याचें कामगार फुडारी पुती गांवकर हांणी सांगलें. आज जी मिटींग आपयली ती सेजार रिसोर्साचो वोट ऑक्शन केल्लो, सेजार रिसोर्सान घेतला आणि आमचे जे सेजार रिसोर्सान इल्लिगली रिटेन केल्ले कामगार आसात 84 तांकां तेंच्यांनी घेवंक म्हणून आमी आमच्या कामगारांनी एज्युटेशन्स केल्ले सुरू केल्ले ते आणि जो पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी तो वोट आमकां रिएम्प्लॉयमेंट पयलीं करपाक जाय जाल्यारच आमी तो वोट पळोवपाक दितले दिवपाचें ना अशें आमचो स्टँड घेतलो. त्या प्रमाणे CM कडेन आज भेट जालें. आमी ताका रिप्रेजेंटेशन डिटेल दिलें कित्याक कशें डिटेल आसा आमचें म्हणणें कितें आसा. आज शेजारच्यो कितल्यो मायनी चलतात आनी ज्या पद्दतीन जो न्यू लेबर कोड हाडला त्या लेबर कोडान कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा कोर एक्टिविटी मायनींग एक्टिविटीज कॉन्ट्रॅक्ट लेबर तूं एंगेज करूं शकना. पूण गोंयांत सद्या जर पळयलें जायत जाल्यार सगळ्या मायनींनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सुरू केल्लो आसा. हेजेर कलेक्टराकय आमी रिप्रेजेंट दिलें. यू आर द ऑथॉरिटी अंडर द लॉ की जो पर्यंत हे कोर एक्टिविटी स्टॉप जायना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर एम्प्लॉय करपाचें स्टॉप जायना तो पर्यंत आमच्या गोंयचे जे लोक कामगार आसात गोंयचे मायन वर्कर्स जे रिट्रेन जाल्ले आसात ताका केन्नाच जॉब मेळचो ना. कारण कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा तो चडसो ओरिसा आनी बाकीचे छत्तीसगड आनी बाकीचे भायले स्टेट आसात तेंचो येता. आमी तशें हांवें ताका डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा आनी आमचें रिट्रेनमेंट इल्लिगल कशें आसा आमी कंटेम्प्ट एप्लिकेशन हायकोर्टान कशें फायल केल्लें आसा तेजें हियरींग कितें आसा हें सगळें ताका सबमीट केल्लें आसा. जर भायले मायन्स ओनर येयले GSW आनी कोण व्हडले जे आसात ते जर येयले जाल्यार गोंयच्या कामगारांक वतात लागले गोंयचे लोक जे आसात तांकां कांय बेनिफीट मेळचें ना आनी फक्त जे कोण मेन कॉन्ट्रॅक्टर आसा विच इज पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स हांव क्लियरली वॉट्स बीन इंट्रोड्यूस की जे पॉलिटिकली हे जे कोण आसात पॉलिटिकल प्रेशर आसलेले कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेच कॉन्ट्रॅक्टर हांगा मायनी चलयतले आनी जे कोण बाबडे खरोच जॉब मेळपाक जाय कोर एक्टिविटी ज्यो आसा तातूंत एबोल्युशन सरकारान केल्लें आसा तें इम्प्लिमेंट जावचें आनी तें इम्प्लिमेंट करचें अशें एक CMक हांवें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. फाटल्या फावटी आमकां हांगासर मिटींग जाली तेन्ना सो आयज तेणी त्या विशयाचेर कांयच उलोवना खंय व्हरतलो म्हणून ते आमी सांगूंक शकता अशें म्हणटा ते आमी सांगूंक शकता खंय व्हरपाचो तो आयज तेणी येवं शब्द उलयलो. आमी आतां कितें करपाचें आमकां कांय कळना. ते आशेर आमी रावल्ले कित्याक SBP व्हरतलो आनी थंय तरी आमकां काम मेळटलें म्हणून ते आशेर आमी रावल्ले. सो SBP व्हरात जाल्यार आतां कांय हांवें रिक्वायरमेंट वाडलेली 124 लोक थंय कामाक लागता. सो SBP गेले जाल्यार आमी लागूनूय ते पयलींचे काडलेले आहा SBPचे ते लागूनूय आनीक थंय स्टाफ जाय पडटलो. सो आमी आजुनूय रिक्वेस्ट करतात CM सराक तो SBPक हें व्हरचो माल व्हरचो आनी आमकां कशें तें काम दिवचें नाजाल्यार आमचें आमी आहा त्या निर्णयाचेर ठाम आसतले. आमकां भितर उडयलें जाल्यार चलता आमकां भितर उडोवन आमच्या भुरग्यांक शिक्षण दी आमकां 2 टायम जेवण दिलें काय जालें. कपडे आमचे आजून आसा ते पर्यंत घालता मागीर चिंता तेन्ना आमकां दिया. नावेलीच्या वादग्रस्त रतवाडो हावसिंग प्रकल्पाविशीं सोमाराक पंचायतीची खाशेली बसका जाली. थळाव्यांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आशिल्लो देखून सोमारा जाल्ल्या खासा बसकेत पंचायत सचिवान प्रकल्पाक दिल्लो परवानो रद्द करपाचो निर्णय घेतलो. ते भायर प्रकल्पा खातीर जाय आशिल्ल्या 6 मीटर रस्त्यांतलो फरक दिसून आयला. ह्या प्रकरणात संयुक्त तपासणी पंचायत थळावे आनी TCP खाते करतले अशी माहिती सरपंचान दिली. Within 3 days, residents had demanded, आमकां डिमांड केल्लो एक स्पेशल मिटींग घे आनी ह्या लायसन्स जे सेक्रेटरीन मेमोरेंडम प्रमाण दिला ताका ऑब्जेक्ट करपा आनी रिवोक करपा म्हणून सांगता कळ्ळें. सो आमी आतां तें डिसिजन घेयला आनी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायता ती लेटर धाडल्या
दॅट आमगेली नावेली बॉडी गेले पंचायत बॉडी गेली ऑब्जेक्शन आहा हे लायसन्साचे आनी ते रिवोक करपाक जे सेक्रेटरीन मेमोरंडमाचे दिलां तें. दुसरी जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन दवरलां अलॉंग विथ द TCP. कित्याक लोकांगे म्हणणी कितें TCP म्हणटा 6 मीटर रोड आहा सायटीर, आमकां इन्स्पेक्शनां मेळ्ळा लेस देन 6. सो तो क्लॅरिफाय करपाक जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द रेजिडेंट पंचायत अँड द TCP. डेट घालना दिवपा जाय न्हू, नोटीस मारपा जाय धाडपा जाय. वी हॅव टू सध्या एग्री जाले लोक एग्री जावपाक तेका सी आतां एक क्लियर सांगेल न्हू थिंगा ते फायलीक सगळे डॉक्युमेंट्स आहाय. आमचे आनी नॉर्मल प्रोसिजर ते प्रमाणे लायसन्स इश्यू करपाक जाताली. ते पासून आमी लोकां जाय म्हूण लोकांचे ऑब्जेक्शन आहाय म्हूण आमी ती इश्यू करून आतां सेक्रेटरीन आपल्यागे डायरेक्शन प्रमाणे दिलां दॅट इज अप टू सेक्रेटरी. Let them file a case against the secretary. We have kept our special body meeting. So during the body meeting, it is discussed to have a joint site inspection. Since we went last week to the BDO office, wherein he suggested that we go for this joint site inspection. And to be honest, the reports we got the reports on an urgent request. We didn't apply under RTI. I requested the TCP. Deputy planners to give us a report where it showed that the TCP report is not matching the Panchayat joint inspection report. So based on this, we do not know how the license was issued. The Panchayat is denying everything. So right now we are just hoping that we have a joint inspection and these things are put on hold. They are writing to the DCP today. And they'll see when is the feasible date, and they'll have a joint inspection. In the meantime, we have requested them tomorrow. Yeah. In the meantime, the Panchayat has also written a letter asking the additional director of Panchayat to revoke the license. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है.